भुरग्यानो, आयज आमी कविता शिकया। कवितेचें नांव आसा भारत माते पूत। भारत माता म्हळ्यार आमचो देश। आमकां आमच्या देशा बद्दल प्रेम आसाच, पूण देशा बद्दल खूब कर्तव्यां आसात, ती आमी सदांच मतीन दवरपाक जाय। ताचे बद्दलच ह्या कवितेन ही भुरगीं आमकां सांगतात। चला तर वाचया कविता। भारत माते पूत, भारत माते पूत, आमचे भुंयेची राखण करपाचो घेतला आमी सोपूत। आमचे भुंयेची राखण करपा खातीर मुखेल अशी 3 दळां आसात। भुंयदळ, नावीक दळ आनी विमानदळ। ही तिनूय दळां खूब सक्षम आसात आमच्या देशाची रक्षा करपा खातीर, पूण दर एका नागरिकान, भारतीय नागरिकान हें सदांच मतीन दवरूंक जाय की फकत हें त्या तिनूय दळांचें वा पुलीस दळाचें काम न्हय, तर हें सगळ्यांचेंच काम की आमच्या भारताची आमी राखण करपाक सोपूत घेवपाक जाय आनी तो सदांच राखपाक जाय। फुडें वाचया। हेच भुंयेंत आमी जल्मले, बरें वायट आमकां समजलें, भारत आमचें सूख, भारत माते पूत। तर कितें म्हणूंक सोदतात ही भुरगीं? ते म्हणटात, हेच भुंयेंत आमी जल्मले, आमी भारतांतूच जल्मले, आमकां बरें कितें वायट कितें हें आमकां हांगाच समजलें, म्हूण भारतूच आमचें सूख। जें कितें भारतांत बरें वायट जाता तेंच आमचें सूख आनी तें जर दूख जर मेळटा जाय जाल्यार तातूंतल्यान बरें कशें आमी करूं शकता, बरो वावर कसो करूं शकता हाचेर आमी वावर करपाक जाय। म्हूण म्हणूंक जाय, भारत आमचें सूख, भारत माते पूत। आमी भारताचे पूत, भारत मातेचे पूत म्हणटकच भारतांत सूख आनी सूख हाडपाक आमी वावर करूंक जाय। ही आमची भारत माता। हो भुरगो चिंतता आमच्या भारतांत सूख हाडपाक। महात्मा गांधी, जवाहरलाल, देश उबारूंक सोंसले हाल, शांतीचे हे दूत, भारत माते पूत। तुमी महात्मा गांधीक पळयला आसतले, जवाहरलालजींचो फोटो पळयला आसतलो। तर हे आमच्या भारताचे व्हड नेते। अशे जायते भारतीय सेनानी, भारतीय स्वतंत्र सैनीक जांणी आपलो प्राण ओंपलो आनी आमकां स्वतंत्रताय दिली, हो देश उबारलो। तांच्यांनी जायते हाल सोंसले आनी हे दोगूय नेते, हे दोनूय नेते शांतीचे दूत आशिल्ले। तांकां हिंसा आवडनाशिल्ली, ते म्हणून तांकां शांतीचे दूत म्हळ्यात। हे बी भारत मातेचेच पूत आशिल्ले। फुडें वाचया। देशाचे आमी भुरगे ल्हान, गरज पडल्यार दितले प्राण, उठ जणेका उठ, भारत माते पूत। आमी जरी भारत मातेचे ल्हान पूत असले आतां, तरी आमी ल्हान जरी भुरगीं असली तरी व्हड जातकच आमी थोड्या दिसांनी व्हड जातलीं आनी ल्हान आसतना लेगीत जर आमच्या भारत मातेक आमची गरज पडटा आसत, गरज आसत जाल्यार आमी प्राण दिवपाक फाटीं सरचें ना। म्हणून ही भुरगीं म्हणटात की उठ जणेका उठ, आपापलें काम करात, निश्ठेन वागात आनी भारत देशाचें नांव वयर करपाक वावर करात। भारत माते पूत। भुरग्यानो, आमी आतां कविता गावया।
भारत माते पूत, भारत माते पूत, आमचे भुंयेची राखण करपाचो घेतला आमी सोपूत. हेच भुंयेंत आमी जल्मले, बरें वायट आमकां समजले. भारत आमचें सूख, भारत माते पूत, भारत आमचें सूख, भारत माते पूत. महात्मा गांधी, जवाहरलाल, देश उबारूंक सोंसले हाल. शांतीचे हे दूत, भारत माते पूत, शांतीचे हे दूत, भारत माते पूत. देशाचे आमी भुरगे ल्हान, गरज पडल्यार दितले प्राण. उठ जणेका उठ, भारत माते पूत, उठ जणेका उठ, भारत माते पूत, भारत माते पूत. बरें तर भुरग्यांनो, कविता गावपाक शिकात आनी ही कविता तुमच्या चोपडेन बरोवन लेगीत काडात. देव बरें करूं.